क्लेमेन फर्नांडीस या 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर हल्लो केल्ल्याची भिरांकूळ घडणूक कोलवा हांगा घडल्या। ह्या तरणाट्याचेर 4-5 जाणांच्या पंगडांनी हल्लो केल्लो आनी तांणी ताका धमकावून आवयक मारपेट केली आनी मोटरसायकलीचें लुकसाण केलें अशी माहिती मेळ्ळ्या। सामाजीक कार्यकर्ता फेडोल फेरेरा ह्यांनी ह्या घटणुकेचो हुस्को उक्तायलो आनी कोलवा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्ली तरी अजून गुन्यांव दाखल जावंक ना अशें तांणी सांगलें। कारवायेक कळाव जावप अयोग्य आसा अशें सांगून पुलिसांच्या प्रतिसादाचेर तिणी प्रश्नचिन्ह उबे केले। तशेंच ह्या घडणुके वेळार जाती संबंधीत शेरेबाजी केल्ल्याचो आरोप आसा। ताका लागून ह्या प्रकरणाचें गांभीर्य आनीक वाडलां। आरोपीक बेगोबेग अटक करून कायद्याखाला खर कारवाय करची अशी मागणी ह्या कार्यकर्त्यान केल्या। हस्तक्षेप करपा खातीर हे प्रकरण वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्या कडेन मुखार व्हेलें अशें तिणी फुडें सांगलें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।